ब्रेस्तारा राती मुंबई सावन गोंयांत 9:30 येवपी एअर इंडियाच्या विमानाक डॉ. प्रमोद सावंतान मध्यस्थी घेतकर सुमार 1:15 उडान केल्ले। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून प्रवाशांक बरोच त्रास जाल्लो। राती उसरा गोंयांत पावतकर प्रवाशांनी मुखेलमंत्र्याचे उपकार आटयले। ह्या घडणुकेची म्हायती मोगोच्या डॉ. भाटेकारान पत्रकार परिशद घेवन दिल्या। रेडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। काल रातचे जेन्ना हांव शिर्डीच्यान मुंबय पावलो आनी हांव मुंबयच्यान आमी जेन्ना गोंय येवपाक एअर इंडिया बोर्डींग केलें गेट 42B थंय आमी 8 सुमार पावले काल आनी म्हज्या बरोबर खुबशे आनी पॅसेंजर्स आशिल्ले जे फूल फ्लायट पॅक आशिल्ली आनी ती आमी गोंय येताले। आमची फ्लायट 9:30 आशिल्ली, ती आमकां सांगली 10:30 आसा, मागीर ती सांगली 11 आसा, मागीर 11:30 टायमींग जालो तो मागीर काल आमी फ्लायट 2:30 सुटून तो 11:30 टायमींग आशिल्लो। इतलो चीप बिहेवियर आमकां एअर इंडियान दिलो, इतलो एरोगंट बिहेवियर एअर इंडियाच्या स्टाफान दिलो आमकां आनी इतली आमची सगळ्यांची धांदळ जाली। त्याच टायमार आमी 11:30 जेन्ना लोक तांकां विचारपाक गेले, ती एअर इंडियाची मॅडम जी आशिल्ली थंय ती स्टाफ, तिणें आमकां इतले एरोगंटली आन्सर दिले आनी नोबडी वॉज रेडी टू रिस्पॉन्ड। ते भुरगीं आशिल्लीं, जाणटी आशिल्लीं आनी मागीर थंयच्यान आमी आनी तिणें सांगलें आपूण 2 मिनटान येता आनी ती नाच जाली थंयच्यान। त्याच्या नंतर सेक्युरिटी आयलो आनी सेक्युरिटी कडेन आमचे भरपूर वाद जाले। सगळे लोक युनायटेडली उबे रावन आमी मोर्चा थंय काडलो। म्हाका दिसता फर्स्ट टायम असो एअरपोर्टाच्या भितर कोणी येदो मोठो मोर्चा काडलो आसतलो की लायनीन आमी एक 500-1000 स्टेप चलून सेक्युरिटी चेकअप जाता थंय पर्यंत पावले आनी थंय आमी एअर इंडिया चोर एअर इंडियाचेर उलयले अशें खूब बोवाळ घालत गेले। सो लोकांक कळपाक की आमची दैन्य तांच्यांनी केल्ली म्हणून। जेन्ना आमी सेक्युरिटी कावन्सिला कडेन पावले तितलो आमचो 12:15 12:30 जालो आसतलो टायम। जो म्हाका दिसता एअर इंडिया AI662 फ्लायट की बाबा तुमकां अरेस्ट करतले, तुमकां भितर घालतले, धरना करूंक ना। आमी म्हटलें वी आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू गेट अस अरेस्टेड, यू गेट अस। कित्याक आमी जर 5 मिनटां लेट पावले जाल्यार बोर्डींग बंद करता आनी आमकां टिकेट दिना, आमकां भितर घेना। आनी काल अशी परिस्थिती की रूल काडला आतां की 6 वरांच्या वयर जाल्यार अकोमोडेशन स्टे फूड बी दिवपाक जाय। आमकां तें गरजूच नाशिल्लें, पण आमकां एकटोय मनीस येवपाक दिना। आमकां थंय सेक्युरिटी कडल्यान एअर इंडियाचो नंबर मेळ्ळो, आमी तांकां फोन केलो, ते फोन आमचे कट करता, स्टाफ आमकां रिस्पॉन्ड करना जाले। मागीर लास्ट टायम आमकां एक चुकून स्टाफ मेळ्ळो आनी ताज्या कडेन आमचे भरपूर वाद जाले। तो एक 100 तरी म्हाका ताणें कॉल लायले, एकटोय सिंगल मनीस रातचो 1 पर्यंत येवपाक रेडी नासलो। Nobody was responding to us. Everybody was humiliating us, ignoring us, insulting us. आणि वयल्यान थंयचे पुलीस जे कोण आशिल्ले एअरपोर्ट अथॉरिटीचे, ते एअरपोर्ट अथॉरिटीचे कोण आशिल्ले ते वयल्यान आमकां सांगता की आमी तुमकां अरेस्ट करतले म्हणून। पण त्या टायमार म्हाका दिसता एक्झॅक्टली 1:17 हांवें रातचो प्रमोद सावंत आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हांकां फोन केलो। हांवें लीड घेतिल्ली थंय आनी हांवें फोन केलो तेणें 2 रिंगान तो फोन उखल्लो। See, we might be from different parties, but finally we need to appreciate what has been done good by the Honorable Chief Minister of Goa. 1:17 तांच्यांनी फोन उखल्लो, तांच्यांनी 2 मिनटान सगळे गजाली ऐकून घेतली। आफ्टर दॅट he has called me 7 times to understand the problems of the Goans and other passengers were suffering, to understand what was going on, and exactly within 15 minutes he told me की सगळे पॅसेंजरांक दोतोर टेन्शन घेऊ नका, जेवण अरेंज केला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इंडियन कबाब रेस्टॉरंटात। कोण जेवले कोण ना जेवले ती गजाल वेगळी, पण तांच्यांनी आमकां विदिन 15 to 20 मिनिट्स जेवण अरेंज केलें, which Air India staff lacked, and they didn't have that courtesy also to provide us a glass of water. Though we are from different political parties, though we will blame the government and the chief minister many a times, but when good is done, we need to share it, we need to tell people about it, and we need to really appreciate it beyond political lines. Dr. Pramod Sawant, thank you very much. My name is Dr. Pradhan. And I would like to say one thing, that you are the only humanitarian. You are the only humanitarian person that I have seen today. Thank you very much.